मंगळारा मायनिंग मुद्द्यावयल्यान धारबांदोडा डेप्युटी कलेक्टर आणि केपें डीवायएसपी बरोबर ग्रामस्थांची संयुक्त बसका जाली। हो मुद्दो आता दक्षिण गोयच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आणि दक्षिण गोयचे एसपी सामकार मांडटले म्हूण संबंधित अधिकारी उलयल्यात। अर्डेक्स खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर। तांकां मायनिंग आयचे स्टार्ट करून म्हणून तेमी एक लेटर दिली। ते लेटरीचेर सगळ्या पंचायत ऑफ दीस तालुका हे आमकां ओपोज आहा आमकां लेटर केली आनी पुलिसान आमकां एक लेटर धाडली की देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावपा म्हूण ह्यो एक मिटींग घेवन इशू डिस्कस करूया आनी कितें निर्णय घेया म्हूण। सो त्या प्रमाणे आमी एक मिटींग कन्वीन केली आनी दीस इज अ जॉयंट मिटींग बाय डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडा एंड डीवायएसपी केपें। सो हे मिटिंगेचो आमी उलयले ते कडेन सगळे आमी वी हॅव ट्रायड आवर बेस्ट हितूमध्ये टू ब्रिंग सम सॉल्यूशन टू दिस इशू बट दिस मीटिंग इज इनकन्क्लूसिव। द ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ऑफ दिस तालुका and the sarpanchs are saying that they want to see the notification. In the absence of notification, they will not be able to allow the transportation. आज पासून तो नोटिफिकेशन कॉपी म्हजे कडेन पावलो ना आनी दोनी पार्टी भितर संबंध जायना, एग्रीमेंट जायना। सो हे वेळार आमी प्रश्न आहा तो हे लेवल तालुका आमच्या लेवलार सॉल्व करून वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट दिस इशू। हांव यो इशू विल टेक अप द इशू बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट साउथ कलेक्टर एंड एसपी साउथ। सो हो इशू तांकां बीन सॉल्व करून जाता जाल्यार एकदम बरें जातलें। ते मिटिंगेक डीवायएसपी केपें आनी बाकीचे पुलीस आशिल्ले आनी आमचे सावड्डेचे सरपंच संदीप पावसकर, रमाकांत गांवकार, हांव विनायक गांवस आनी आमचे खुबशे ट्रक ओनर आशिल्ले, झडपी गोविंद गांवकार आशिल्लो। आनी आयज मिटिंगेचें सोल्युशन म्हणजे जो पर्यंत रेट आमची फायनल जायना तो पर्यंत आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करून दिवचे ना आनी सरकारान तांकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें न्ही म्हणून आमी डिमांड केल्लो आसा। लोकल्स प्रॉब्लेम आसा आनी ते प्रॉब्लेम तेणे आयकून घेवन सुटाव केले पर्यंत केले शिवाय तुका आमी ट्रान्सपोर्ट करून दिवचे ना हे आमी ताका ऑलरेडी काल पंचायती मिटींग घेवन ताका आपोवन सांगलेलें आसा। पूण ताजेर तेणी आजून पर्यंत कांय तोडगो काडलो ना आनी अकस्मात तो सावड्डेच्यान रुटाक ट्रान्सपोर्ट चालू करूया म्हणटा। सावड्डेच्यान जर ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार सावड्डेच्या ते सायडीच्यान रुटान गाडी चालू जातल्यो आनी त्या रुटाक किल्लपाल दाबाळ पंचायतीच्योय गाडी बी येना। आमच्यो ज्यो आसा त्यो नोता येता तेन्ना रिक्वेस्ट आसलो की जाता जाल्यार दोनी रुटां चालू करचे आनी आफ्टर नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन येयले उपरांतूच तें चालू करचें असो जेन्ना ठरलेलो आसा। आनी ते एकूच सायडीच्यान जो मागता रूट तेन्ना हें लोकां भितर लोकांक सगळ्यांक आमच्या लोकांक मान्य ना आनी ती जी रेट तो आसा तिवूय लोकांक मान्य ना तेन्ना आमी सगळ्यांनी ताका अपोज केलो। ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन कॉमन मिटींग जावन आमी लास्ट फायनल एक 12 रुपया 50 पैसे रेट सगळ्यांक करचो आनी 52 रुपया डिझल हेजेर गेलो जाल्यार निलेश काब्राल हेणी ते आपल्या लेटराचेर शेजाक लेटर दितना तेजेर खाडाखोड करून 52चे 58 केल्या आनी रेट तेणी 11.5, 12.5, 12 अशी बरयल्या। ते आमकां मान्य ना आनी आमचो सरकाराक हें आसा की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार दीपक पावसकराच्या मध्यस्थीन खंय तरी सोल्युशन काडचें। जर नोटिफिकेशन तुमचे विरुद्ध येयलें जाल्यार तुमी कितें कोर्टान बी कितें वयतले? नोटिफिकेशन जर आमचे विरुद्ध जर आयलें जाल्यार आमी कोर्टान वतले हे 100% आसा। कित्याक आमकां कंपनी जबाबदारी हाजे पयलीं घेतली ना आनी आतांय घेवपाक तयार ना। कंपनी म्हणटा ते कांयच बरोवन दिवपाक तयार ना। तशी आमची सावड्डे टू कोडले टू कापशे रूट आसा तो पयर आमी मिटींग घेतिल्ले तेन्ना 100% लोक जो आमचे बरोबर आशिल्लो तांणी सांगलां जो पर्यंत आमकां रेट दिना तो पर्यंत बंद। आनी पयरचे मिटिंगेक आमगे अशें ठरलें की हो सुद्दां रेट आसा तो 12.5 रुपया तो सुद्दां परवडना तेन्ना आमी 14 रुपया खातीर झगडचे। कित्याक कंपनी म्हणटा त्या आपूण कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना तेन्ना आमी कॉम्प्रोमायज करची न्ही। आता हे लोक जमिल्ले ते खंयच्या एरियेचे सगळे दोन्ही सायडीचे आनी आमची कमिटीचे सगळे आशिल्ले आनी दोन्ही सायडीचे रूट दाबाळीचे धारबांदोडे दाबाळी कुळे काले हे सगळे सरपंच एक बरोबर आसा, सगळी कमिटी आमची एक बरोबर आसा। तेन्ना सगळो लोक हांगा जमिल्लो तेन्ना सगळ्या लोकांचो ओपोज आसा की जो पर्यंत नोटिफिकेशन येना आनी मना समाधान सारको रेट मेळटा तो पर्यंत आमी चालू करचे ना। बाबा रेट आमकां एक सफिशियंट रेट जो गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचो आनी बरो रेट दिवचो त्या प्रमाणे तांच्यांनी सगळ्या एसोसिएशनांनी लेटराय सेजाको कडेन केल्ले आसा बाबा आमकां रेट दिवचो म्हणून। आनी हो रेट लोकांक मेळसर लोकांले एकूच डिमांड आसा बाबा तांकां पुलीस प्रोटेक्शन आनी मेळटा ते दिवन चालू करचें न्ही।